आम्ही आज जामावले आसात. जामावले कुशावती न्हंयच्या तीरार दामबाबाच्या आशिर्वादान नटिल्ली ह्या गांवांत वर्साचो कार्तिक पौर्णिमेचो उत्सव हांगा घडटा. आनी ह्या कार्तिक पौर्णिमेच्या उत्सवाक पूर्ण कालो, गणपती स्तवन, शंकासूर वध, बाळ गोपाळांचें जे नाटक आसता म्हणजे गवळण कालो जाता, अशे तरेचे पारंपारीक खुबशी पारंपारीक प्रोग्राम्स जाता हांगा. शंकासूर आनी गणपती स्तवन आनी काल्याच्या बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार कालो गोंयचो पारंपारीक असो आमचो विशय जावन आसा. आनी उत्सवान भितर कालो हो प्रत्येक गांवांनी पयलीं जातालो. आतां खूब कडेन काले कमी जाल्यात. भायल्यान थोडीशीं नाटकां हाडप आनी त्या दिसाची रात काडप अशी पद्दतीचो उरला. पारंपरेन जो आयिल्लो जो कालो जो आसा तो जांबावलेचो एक सुंदर असो म्हणजे सगळ्यांनी पळोवपा सारको आवडीचो विनोदाचो भाग हितून आसा. सो गणपती स्तवन आमी हांगा करतात म्हणजे काका, मुलाचो भाव, गणपती ची एंट्री, आरत्यो, तितून भितर कॉमेडी, विनोद, सद्याचे ज्वलंत थोडे जे प्रश्न आसात तितूंतल्यान आमी मांडपाचो प्रयत्न करतात. तेच्या नंतर नाटक जाता पौराणीक आनी ते नाटक लोकल हांगचेच लोक मिळून करतात. भायली नाटक हाडटात आनी करतात. आनी तेजे नंतर शंखासूर जो एक विनोदी एक पात्र जें आसा कोकणाकय जाता आनी तें पात्र हांगाय रंगयलें वता. सो तें पात्र हांव भावेश चामोलकर रंगयता. गेलीं 25 वर्सां आमी शंकासुराचें पात्र म्हाजे कडल्यान हांव देवाची सेवा म्हणून करता. सो हो जो कालो जो आसा किंवा आमी सदांच सांगता की आमी गांवांनी वतात करतात, पयशेय व्हडले घेनात, फक्त आमी पेटीवाले तबलजीचे जितले आसा तितलेच पयशे घेता. पूण आमच्या मनान ही काल्याची जी परंपरा आसा ती प्रत्येक गांवांनी रूढ जावपा जाय. जी पयलीं आशिल्ली ती हळू कालांतरांनी सोंपल्या, ती परत सुरू जावपा जाय. हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. आमी खंय गेल्ले कडेन तांकांय सांगता तुमी बसयात, आमी जाल्यार तुमकां शिकोवपा येता आनी तुमच्या गांवांत तुमी सुरू करा. कारण ही जी परंपरा आसा ती एकदां सोंपली आनी जर गॅप पयलीं जरशी गॅप पडला आनी एक जनरेशन गॅप पडत जाल्यार ते आनी सामकेंच सोंपतलें. काल्या म्हणजे आमी काल्या भितर हांवें उदक सांगलें तशें की एक म्हणजे आतां सद्याक जें कितें चलता म्हणजे घडामोड्यो राजकीय आसतल्यो ह्यो त्या लेवलाच्यान लोकां कडेन कशी मांडप किंवा सामाजीक कसल्यो गोश्टी आसतल्यो म्हणजे बाकीचे आतां पयलींच काल आमच्या हितून भितर हांवें तें इलेक्शनाचेर घेतलां म्हणजे SIR म्हणल्यार सगळ्या कडेन लोकांची नांवांची पडताळणी चालू आसा. लोक गांवांनी भोंवता. सो काल आमच्या शंकासुराच्या माध्यमांतल्यान आमी हो एक संदेश दिवपाचो प्रयत्न केलो की तुमी सगळे जागी रावात. कारण हे आपलें नांव 2002चे पयलीं आशिल्लें काय नाशिल्लें हें सगळें कळपाक BLO येता तेन्ना ते फॉर्म भरून दियात. अशे पद्दतीचे आमी सामाजीकय जे विशय आसात ते ह्या हितूंतल्या माध्यमांतल्यान वतात. सो परत सगळ्यांनी मिळून एकट्यान येवन हें करपाक जाय. कारण शहरांनी आतां फक्त थिएटरांनीच जाता पूण थिएटर हो काल्याचो खरो स्टेज न्ही. काल्याची खरी स्टेज गांवच्या देवळाच्या प्रांगणान आसा, मंटपान आसा. सो ह्या मंटपान ह्या गांवच्या प्रत्येक गांवच्या लोकांनी जावूं जाय, येवूं जाय, जमूं जाय, काल्याची प्रॅक्टीस करपाक जाय आनी कालो परतो एक प्रत्येक गांवांनी रूढ जावपाक जाय. जाल्यारच आमची गोंयची परंपरा अस्तित्व दायज म्हणपाक शकता आमी हें उरतलें. शंकासुराचें किंवा गणपती स्तवनाचें सांगपाक म्हणल्यार तेका व्हडलो अशें हें ना म्हणजे खर्चय आसना. फक्त पेटीवालो तबलजीच आसा आनी जी पयलीं आमचे आतां कशें आसा जे ड्रेस आसा कपडे आसा ते पयलीं परंपरेन आयिल्ले आसा. मातशे पयलीं हळू आसले आतां शिवून बिवून करताले. आतां काळांतरा वेळार सगळें बाजाराक मेळटा. सो आमी करचें सगळ्यांनी. हो एक आमी संदेश ह्या काल्याच्या माध्यमांतल्यान दामबाबाच्या थळार रावन सगळ्यांनी दिता, गोंयकारांक दिता की आमची कालो आमी सगळ्यांनी परत एकदां सुरू करूंक जाय.